आम सराक हाका प्रपोजल दितलो सो तितून ते सांग ग्रावंडूय कितकोन करपा जायो आनी ते आम सगळे सांगलां आतां ग्रावंडार पावसा दिसांनी उदक वता आनी ते सो ते ड्रेनेज बीन केले म्हणटरी ते आनी मागीर पावसा दिसा कांय उदक बीन कांय उरना ग्रावंडाचेर सो ते आख्या पावसाचें उदक तितलें सारकें हें जायन वयता बरो भाशेन तेदोण मागीर तो ग्रावंडूय सॉफ्ट उरता आनी ते मेंटेन केलें उदक आनी तो ग्रावंड सॉफ्ट सो तेदोण मागीर तुका तो दिमी आनी तूं पळ्या तुका तेदोण कांय जायना आतां तुम त्या ग्रावंडार चोयलें आतां थिंग सकयल पळ्या शुवर तुका स्टिचीस पडपाचे आनी सारको हें जायते ट्रस्ट जातलें सो आमगे तो प्रपोजल आतां आमचो सराको घालता न्हू सगळे आख्खे एंड सो मागीर आम जाणा सर आमकां सगळे हेल्प करता म्हणटा. Firstly, you all already know the state of the ground. You all are right here standing. We need to do the ground first. Secondly, we need to take care of the stand. Third thing, if we look at the changing rooms, it's pathetic. There are, if we get girls or the girls team here, there is no changing room on our ground. We cannot have a girls team over here. I'm also a member of the GFA women's team. But it's unfortunate that I cannot use any of my services of my own village for the girls. We don't have water properly. And second thing is the safety of the ground. We need to have the ground gated. Okay. Third thing is if we want to have floodlights, there is no electricity. We need the electricity to be up and running. We need the floodlights so that we can have tournaments even in the night. And I can assure you, if it is done, along with the panchayat, if the panchayat assures us, we will take over the maintenance of this ground. हांगासर जे ग्रावंड जो SAG ग्रावंड आसा थंयसर आसा आनी हे ग्रावंडार 15 वर्सां पयलीं हांवें ग्रावंडारूय हांव खेळला आनी म्हाका खबर आहा परिस्थिती कशी आहा ती म्हाका खबर आहा. हो आतां भाव आमचो ग्लेन मार्टीन जो आमचो वेल्सांचो भाव जो आयज आमच्या गोंयचें नांव बाबा ग्लेन मार्टीन हाणें वेल्सांचें नांव वयर काडलेलें आसा आनी म्हाका दिसता ताचो हो प्रपोजल आसा हो ग्रावंड बरे भाशेन मेंटेन जावचो असो ताचो प्रपोजल आसा ताका लागून हांव हांगा आयलोलो आसा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार हांव जाणा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हालींच हांवूय एक ताचो एक मेंबर आसा आनी म्हाकाय आतां तांचें सगळें सजेशन जें हांवें आयकोन घेतलां आनी ग्रावंडाची जो मेंटेनन्स जावपा जायो तेजेरूय हांव फाल्यांच्यान जो प्रोसेस जो कितें आसा तो म्हाका स्टार्ट करपाक जाय. हो एक ग्रावंडाची परिस्थिती कित्याक अशी मेंटेनन्स नासतना उरलो हेंवूय म्हाका खबर काडपाक जाय आनी हांव पर्सनली वचोन आमचे SAGन इन्क्वायरी करतलो आनी आमकां कितें करपाक जाय हेजेन फुडें. आनी म्हाकाय दिसता जे आमचे जी पंचायत आसा ताणें तुमचो कितें प्रपोजल आसा तो एक ग्रावंडाचो कितें सजेशन आसा तुमी आमकां एक प्रपोजल दिले जाल्यार आनी चड बरें पडटलो कित्याक म्हाकाय तो फॉलोअप करपाक बरें पडटलो. हांव मागता पंचायतानूय तुमी लोकल आमचे क्लब आसा तुमकां कितें जाय आमी कितें करपाक शकता हेजेर तुमी आमकां एक प्रपोजल दिल्यार म्हाका दिसता आमी फुडें जायतें करपाक शकता.